वीक म्हळ्यार सगळ्यांक खबर आसपाना कितें वीक म्हळ्यार सगळ्यांक खबर आसपाना आमकां एक देखून सगळ्यांक खबर आसपाना ती आतां तूं काय सांगिला वीक म्हळ्यार कितें वीक आलिना हा हितू फुलता पड आलिना आसलें आलिना कित्याक गेलें आलिना सारकें आहा मरे हेजे बाराक सगळे मिटिंगेक तें जाण न्हू तेंय डिस्क्वॉलिफाय जाता म्हणून हिचो आतां ते सेम आन्सर दितो न्हू तें हांव तें सांगू आन्सर and if I voted then what will happen पार्टी जाणटो पार्टी वीप जाणटो पण वीप इश्यू करून वीप इश्यू केलो आनी एवरीडे वीप इश्यू पूण आतां तूं सांगता तूं आमचे बार्दो आहा हय तुवें लेटर पासून उलयली सी पूण एसेंब्ली वयतरी तुमी वोट कोन्नी वोट असेंब्ली उलयले तो उलयला असेंब्ली आनी कितें असेंब्ली उलयला ओके बट इफ यू डोंट वोट व्हाट डज इट मीन रेजोल्यूशन डिफीट जाली न्ही इट इज 2011 डिफीट जाली मागीर वोट कोण म्हणटा वोट एक जाण वीप म्हळ्यार जाणटो मागीर वीप वोट करात म्हाका डिस्क्वॉलिफाय जावं म्हणटा मागीर तूं आमच्या बरोबर ना जालो लोकां बरोबर ना जालें कितें डिस्क्वॉलिफाय जावन मिनींग कितें ते खाली असेंब्ली खाली मेळ्या आनी आज 5 हांवें तांकां आपयलें आनी आज 5 तेंगे पॉयंट आहा कितें म्हणजे पळय ते रेजोल्यूशन गेल्लें असेंब्लीक फ्रायडे म्हणजे हे प्रोजेक्टाक लागून तेजेर मागीर लास्टाक वोटींग जालें वोटिंगाक तूं कित्याक नाका म्हणून कित्याक सपोर्ट केलो ना हांवें तांकां एक्सप्लेन केलां वोटिंगाक तर आमी वीप सायन कोताय वीप सायन कोन्न तर हांवें वोटिंगाक हेजेर सपोर्ट केल्लो हांव जाल्यार हांव डिस्क्वॉलिफाय हांवें सपोर्ट हें केलें हे थोड्या खबर आहा ती ते जाण जायन येयले थोडे आनी थोड्या खबर ना म्हणून एक्सप्लेन कोतरी तांकां कळना म्हळ्यार तेंगे फकत कितें हांव म्हणटा कित्याक व्हड इश्यू हेज केलो तो तूं तें कितें म्हणटा तेंच तूं कित्याक हें केलें ना हांवें हे येयलें तेन्ना रेजोल्यूशन येयलें त्या दोना हांव उलयलां हेजे आनी हांवें कोल ओपोज केलो आमी कोल नाका म्हणून कोल कित्याक नाका तो सांगिला आमकां कितें प्रॉब्लेम जाता कितें सांगिला आमी कोल नाका कोलाचें हांव उलयलां नाका म्हणून म्हळ्यार वोटींग केलें ना हांवें फकत वीप सायन केला म्हणजे एगेस्ट करूं जायना पार्टीचेर कितें कोतलो तशें करून आनी 8-9 जाण आसले आलिना उलयलां आलिना गेलां तेणें सपोर्ट केलो ना इतलें हें सांगिल्लें ताका एक्सप्लेन केलां आनी मागीर तें आतां आमी डिसिजन घेतलें तेणी आतां म्हाका मेळ्ळ्या मुगे कॉन्स्टिट्युएंसीन तशें करून हेरूय MLA ती मेळटाय खंय तेंगले लोकां मुखार काडली तेंगे MLA मेळटली तेंक सगळे MLA एकठांय जाय आनी CMाक मेळ म्हणजे म्हाका आमकां सांगिलां पण तुका अपॉइंटमेंट घे म्हणून MLA तेणी म्हाका उलय म्हणून सांगिलां आनी तेका हांवें सांगिल्लें कितें हांव उलयतां म्हज्या MLA आतां उलोवपा जाता म्हळ्यार तेका तेंगेले आतां तो गोंयचो एक वोट आहा तितून आम आदमी आहाय तितून आम आदमी सगळ्याक आहाय तेंगेले वर्कर आहाय तांकां एक मेळ्ळी न्हू तेंगे MLA मेळ्ळी तांकां अपॉइंटमेंट घेयली आनी हांव तांकां सांगिलां हांव एनी टायम येता CMाक उलय मेळया अपॉइंटमेंट घेयली आनी नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्स बी तेजेर आमकां तेजें हें जाय म्हूण आनी तेणें एका CMाक बी तेणें लेटर केल्ली आनी पूण काल पयर असेंब्लीन ताणें वोटींग करूं ना एबस्टेन केलें सो तेका लागून आमच्या विचारपा येयल्लें बाबा तुवें कित्याक लागून वोटींग करूं ना सो तेणें आमकां एक्सप्लेनेशन दिलां की पार्टीन वीप इश्यू केल्लें आनी आपूण जर वोट केल्ले जाल्यार आपूण डिस्क्वॉलिफाय जातालो तेका लागून आपण हें करूं ना वोट करूं ना पूण आपूण तुमचे बरोबर आहा कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकां बरोबर आहा म्हण तेणें आमकां एश्युरन्स दिला आनी आतां तेका आमी रिक्वेस्ट केला की बाकीचे 8 MLA जेणे वोट करूं ना बट दे आर एगेन्स्ट द प्रोजेक्ट तेंकडे आमी तेंचे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक उलयतले प्लस आमचो MLA उलयतलो तेंकडे वी वील मीट टुगेदर आनी कितें तरी हेजें सोल्युशन काडपाक आमी सोदता
कित्याक गोंयांक खूब त्रास जाता. requested the MLA to check on the nationalization of the rivers, basically the jetties that are being put up in our rivers. Like I'm already choyala ha, already Shiroda commerce kel, feeling commerce kela. रोखडे ते रासोय कोत्तले ते सगळे कोताय ते कोडशे म्हूण ते आतां आनी मुखार वयच्या आदीं आतां आमकां तें बंद केलो जाय कित्याक तें सागर मारला म्हणटाय तें आमकां चलपाना तें हिंगा तें सांगलो हांव तेका